नमस्कार. विदेशाच्या आमचे गेले कार्यक्रमाक तुम सगळं काही हांव अमृता स्वागत करतर आसा. रांदप करचे पुराजनाक इष्ट आम्ही डेली करता ती रांदप जलारी रांदपांतू एक नाव घेवचे तें एक विशेष म्हूण सांगेत. रांदप एक आर्ट म्हणटा ती, एक कले म्हणटा ती. सो असले एक फील्ड तू नाव घेवका जलारी कितले ताजी मागशी एफर्ट्स आसचे पुरो म्हणून आमकां आजी कळूक आसा. आमगेलो टू आयचे शोन तू आसा ती थायलंडा दोकून भरत भट म्हणून तांणी थंय मिशलिन शेफ जावन आसा ती. येवया आमी तांगेला आजी उलोया. तुमकां आमगेल शोन तू स्वागत करतारस भारत माम. नमस्कार. नमस्कार. मिगेल नाव भरत भट. हांव कुंदापुरा दुखून जाल्यार बॉर्न एंड ब्रॉट अप बॉम्बे जाल्लो. आतां हांगा हांव थायलंडा 2015 येवन सेटल जाल्लो. हांगा आतां रॅडिसन स्वीट्स हॉटेलांत आय एम वर्किंग एज अ एक्झिक्युटीव शेफ. ओके, सो तुम्ही कुंदापुरा दोकून बॉम्बे टू बॉर्न एंड ब्रॉट अप आणि आता थायलंडात आसा. सो तुमगे लागीं आतां आयकुचें मस्त आसा आनी सगळ्याके खुशी कसन म्हणल्यार आमगेले गांव हांगा लागींची कुंदापुरा दोकून तुमी नेटिव्ह जावन आसा ती. सो तुमगेल विशय आमकां आनी चड सांगे ती. कुंदापुरा दोकून तुमगेल फॅमिली बॉम्बे कसं मूव जाले, थंय तुमगेले अर्ली स्कूलिंग लायफ ताजे विशय आमकां ಸ್ವಲ್ಪ माहिती दितावा. दिता. तर बेसिकली कुंदापुरांतू आम्ही पेटे वेंकटरमण देवस्थान अर्चक. आता मिगेल मानत श्री थारानाथ भट्ट आनीके अर्चक जावन असो थंय. मिगेल आनू श्रीधर भट्ट तांणी 64 बॉम्बेंतू मायग्रेट जाल्लींची फॉर अ बेटर लिव्हिंग. तेदना मागीर आमी थंयची एज अ फॅमिली सेटल जावन थंयची मिगेल स्कूलिंग आनी स्टार्ट जावन. सो आय स्टडीड लक्ष्मीबाई स्कूल म्हणून मुलुंडांतूची शिकिला 12th थंय. ताजे मागीर हांव कॉमर्सांतू वच्चें ना आशिल्लें. मिगेल इंट्रस्ट कंप्युटर डिप्लोमांतू आशिल्लें जाल्यार ड्यू टू सम फायनान्शियल कंडिशन्स आय कुड नॉट बेर द डोनेशन एंड म्हाका कंप्युटर डिप्लोमांत एडमिशन मेळ्ळी आनी म्हाका कॉमर्स लायनांत वच्चें ना अशें म्हणून आय थॉट ऑफ ओके गोईंग इन टू डिफरंट लायन. दॅट्स वेर आय सिलेक्टेड बीइंग एज अ शेफ एंड इट वॉज गुड. देन इट वॉज स्टार्टेड एज अ गुड एक्सपिरियन्स. या एंड हांव हॉटेल मॅनेजमेंट IHM बँगलोरा दुखून केलेलें. बँगलोरा एज्युकेशनाच्या वेळार हांव 3 वर्स थंय शिकिलो. ताजे मागीर थंयची मॅनेजमेंट थंयची मिगेल कॅम्पस रिक्रुटमेंट जावन आय वॉज सिलेक्टेड एज अ ताज मॅनेजमेंट ट्रेनी. सो थंय दोकून तुमगेल जर्नी स्टार्ट जालेलें दिसता आसा. आतां तुमी सांगलें तुमगेले की तेन्ना विंगड ऑल्टरनेट ना अशें दिसलें तुमकां. कॉमर्स तुमकां तितलें इंट्रस्ट ना आशिल्लें. मागीर ऑफकोर्स फायनान्शियल सिच्युएशन. सो जाल्यार हें कलिनरी फील्ड घेवका जाल्यार असल फील्ड एक घेवका जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ पुणी इंट्रस्ट आसका न्हू. सो तुमकां त्या फूड दोकून इंट्रस्ट आशिल्लें की घरांत तूं तशी वातावरण आशिल्लें की तुमी फूड पुणी जावन आशिल्लें ती कशी? घरांत वातावरण आशिल्लें म्हळ्यार आमगेल कसं फॅमिली फंक्शन कसं आसता आशिल्लें जाल्यार मिगेल अम्मा तिका म्हळ्यार कुकिंग करचें काही हें आशिल्लें इंट्रस्ट आनी आशिल्लें. आनी मिगेल फॅमिलीन तांणी म्हणटा आशिल्लें की अम्मा आतांचें जेवण चांग आशिल्लें तर तिगेल आतां दुखून तें कोण खावन तें तशी इंट्रस्ट आयिल्लें. तशीची मागीर मिगेल एक मामाल कोटू सतीश अण्णा म्हणून तो ह्या लायनांतू सुरवें दुखून आशिल्लो. सो आय स्टार्टेड सीइंग हिम एज माय mentor and under whom I started it and then that's how I developed. सो तुमी सांगिल्लें तेदन तुमगेल सिच्युएशन कशें आशिल्लें म्हळ्यार फायनान्शियल सिच्युएशन आसचें पुरो आनी तुमकां त्या कॉमर्स फील्ड तेन्नाचे आशिल्ले ऑप्शन्स तुमकां तितलें इंट्रस्टय ना आशिल्लें. बट तेदन 90s तूं सादारण सायन्स इंजिनियरींग फिनान्स असा लाका चड ऑपॉर्च्युनिटीज आशिल्ले, प्रॉमिनन्स आशिल्ले आनी नमुनवार कोर्स समीत आशिल्ले म्हूण सांगेत. बट ह्या एक फील्ड भयंकर नवें फील्ड म्हूण सांगेत. मस्तू काण की माहिती ना आशिल्लें, गोत ना आशिल्लें. तुमगेल कोण की गुर्ताच आशिल्ल वय जाल्यार तेन्ना तुमकां कसो चॅलेंजीस फेस करपा पडला म्हूण आमकां सांगेत. चॅलेंजीस म्हळ्यार स्टार्टिंगाक म्हळ्यार जनांची हें केलेलें की भट्टाल पूत जावन कशी तूं कुकिंग कोर्सान तूं वता इन द सेन्स लायक त्याची काही हें आशिल्लें. जाल्यार मिगेल मामाल पूत आशिल्ले निमित्त म्हाका त्याची काही कॉन्फिडन्स आशिल्लें म्हळ्यार एवरीथींग वूड गो फायन. आणि एट द एंड ऑफ द डे सेकंड आमी म्हणटाची हॉटेल इंडस्ट्री हें सेकंड ग्लॅमरस इंडस्ट्री अदर दॅन बॉलिवूड. बट ऑब्वियसली द ग्लॅमर इज फॉर द गेस्ट नॉट फॉर द पीपल हू आर वर्किंग. सो दॅट्स वाय इट गॉट अट्रॅक्टेड मी.
वय वय तुम चड तेंच मुगेल सोशली चिकेची जनान पुरो निमगून आसच्या पुरो म्हण तेंच हांवें तेंची लेखिल्या सो तुमी आतां बँगलोराक शिफ्ट जाले सो पळयल्यार तुमगेल विंगड विंगड गांव शे आतां तुमी मूव जाले अशें दिसता आनी हे फील्ड तशी आसा सो तेदन तुमी बँगलोरान तूं हे कोर्स घेतला सो थंय तुमगेल कशी आशिल्ली एक्सपिरियन्स म्हळ्यार नवेची घरा करचे रंदप ऑफकोर्स विंगड बट थंय प्रोफेशनली तुमी एक हँडल करतना मूव जातना ताजे विशयी शिकतना विंगडा वातावरण आसता सो तेदन तुमगेल कशी अनुभव आशिल्लो म्हूण सांगेत आमकां Okay, Bangalore shift then that was a bit challenge in the beginning because obviously that was the first time how Miguel family without Ashila hostel life ताजे मागरी ते कुकिंग कोर्स यांच्याकडे स्टार्ट झालेले तो हॉटेल मॅनेजमेंट एज इन कोर्स करताना तांतू विंगड फील्ड्स आसांची तर हांव एज अ शेफ म्हणूनच सिलेक्ट केलेले की I have to become a chef म्हणून and then I started giving interest in cooking and also obviously yes आमगेल कोर्स स्टार्ट जाताना आमकां फर्स्ट शिकयतांची फ्रेंच टेक्निक्स ऑफ कुकिंग आता त्या अंतू कोण कोण मागीर हांव इंडियन हे शिकून दॅट्स हाऊ डेव्हलप माय करियर या तर तुमगेल करियरान तुमी कशी मुखार चमकले ते खंय खंय पुरा काम केलां म्हूण आमकां सांगेत आमगेल ऑडियन्साक आयकुच्याक मस्त कुतूहल आसा म्हूण सांगेत ओके सर एज अ सेड की बँगलोर हांव कॉलेजा आसतनाची हांव ट्रेनिंग्स आनी करता आशिल्लो तर तेदनाची हांव ट्रेनिंग्स करताना ताज वेस्टर्न बँगलोर ट्रेनिंग केला तेदना ताज रेसिडेन्सी म्हणून आशिल्लो आतां ते ताज विवांटा म्हणून आसा बँगलोरान थंय ट्रेनिंग केलेलें तेन्तानाची मागीर लास्ट इयर फायनल इयर आसतना म्हगेलें कॅम्पस रिक्रुटमेंट जालेलो आनी हांव वॉज सिलेक्टेड एज अ मॅनेजमेंट ट्रेनी फॉर ताज सायड्स एअरलायन केटरिंग म्हणून सो आय डीड माय 2 वर्स हांव ताज सायड्स एअरलायन केटरिंगान म्हगेलें ट्रेनिंग आनी पुरा कंप्लीट करून न्हू हांव बॉम्बे ताज एअरलायन केटरिंगान तूं एज अ जुनियर सुशेफ स्टार्ट केलेलें म्हगेलें करियरा जाल्यार म्हाका एट द स्टार्ट ऑफ द करियर एक हॉटेलांत वचूंक आशिल्लें आनी एअरलायन केटरिंग एज अ फील्ड सिलेक्ट करचें ना आशिल्लें म्हणून तेदन हांव मागीर दुबयची एक ऑपॉर्च्युनिटी आयिल्लें सो 2005 तूं एक हॉट आतां फेमस हॉटेल आसता एक ग्रोवनर हाऊस म्हणून तेदन ते जस्ट ओपन जावचें आशिल्लें त्या हॉटेलांत हांव जॉइन केलेलें एज अ शेफ दी पार्टी फॉर अ 1 स्टार मिस्लिन शेफ विनीत भाटिया अंडर तागेले अंडर हांव स्टार्ट केलेलें तेदन ते मिगेल मामा पूत सतीश शणाय म्हणून कॉवरेन आशिल्ली मिगेल ओटीची तर तागेले अंडरच मिगेल करियर स्टार्ट जालें म्हूण येता तर तागेले अंडर मिगेल करियर स्टार्ट जावन तागेलो टू हांव लायक 4.5 वर्स काम करून ताणें मागीर पुरा कशी आसता कंटेम्पररी इंडियन म्हळ्यार इंडियन फूड इज ऑलवेज थॉट अबाउट लायक करीज एंड दीस बट हाऊ टू मेक इट प्रेझेंटेबल हाऊ टू मेक इट लुक गुड सो दॅट इट हॅज अ गुड आय अपील ऑल्सो नॉट ओनली इट टेस्ट गुड ते ताणें म्हाका शिकोवन आनी पुरा मिगेल तशी ताणें करियर डेव्हलप केलेलें सांग येता ताजे मागीर म्हाका थंय दुखून सोडून मागीर आनीक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी म्हळ्यार बुर्ज खलिफा तेदन ओपन जाता आशिल्लें जे which is the world's tallest building and in that there was a first Armani hotel that was coming up so I joined that property I worked there थंय वर्क केल्या नंतर मागीर हांव मॉरिशियस म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळें मॉरिशियसान तूं सेंट रिजीस हॉटेल ओपन जाता आशिल्लें थंय आनीक एक मिशलिन स्टार शेफ आसा अतुल कोचर म्हणून तागेले अंडर रेस्टॉरंट ओपन करचे ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळें तर थंय वचून त्या सकट ऑपॉर्च्युनिटी मिगेले ओपनिंग्स हे म्हणत USP रेस्टॉरंट ओपनिंग्स ते सेटअप करचे ताजे स्टँडर्ड सेटअप करचे ते मिगेल USP म्हणून येता तर ते करून ताजे मागीर थंय काम करता करताची मागीर हांगा थायलँडाचे ऑपॉर्च्युनिटी आयिल्ले तेदना हांव थायलँडा मागीर 2015 येवन हांगा स्टार्ट केलेलें ते आतां ते हांव हांगा आसा सो तुमी इतले कडेन चमकलेले आसा दुबय मॉरिशस आनी तुमी थायलँडांत आसा ती सो हांगा पुरा कडेन तुमगेलें स्पेशलायजेशन इंडियन फूड आशिल्लें की वय स्पेशलायजेशन आय वूड से इंडियन फूड बट आमी म्हणटाची कितें आमी ताका कंटेम्पररी मॉडर्न इंडियन म्हणटाची म्हळ्यार ऑथेंटीक इंडियन टेस्ट आसा जाल्यार इट इज सर्वड एंड प्रेझेंटेड इन अ बेटर वे सो दॅट इट लुक्स नायस ऑल्सो and we use different technologies in cooking also like use of liquid nitrogen use of small techniques म्हणटात तशी करतांच्या तुम्ही सांगिल सल्प आमकां अर्थ जातात कसं म्हणा आतां मास्टर शेफ आनी पुरो मस्त पॉप्युलर जावन आमी मस्त पुरो पळयतात की कितले पुरो चॅलेंजीस आसता कुकिंगांतू एंड आमगेल इंडियन वर्शन आसच्या पुरो विंगड कंट्रीजाचे वर्शन्स आसच्या पुरो विंगड टायप तांणी करतना आमकां तुमी उलयलें की एक पुनी अर्थ जाता सो चड निमगुका जाल्यार म्हाका कसन म्हळ्यार आतां तुमी सांगलें तुमी दुबयंत आशिल्ले मॉरिशसांत आशिल्ले सो असल प्लेसीसांतू सिन्स तुमी विंगड गांव भोंवयले आसा इंडियन फूड
कसं परसेप्शन असत कशी तांगेल तिळवळीक आसा म्हूण तुमी सांगेत वा ऍक्च्युली इन द बिगिनिंग इंडियन फूड म्हळ्यार फॉरेनर्साक तांणी लेखता आशिल्लें की इट्स लायक व्हेरी हेवी क्रिमी ऑयली स्पायसी तें एक परसेप्शन आशिल्लें जाल्यार हगूर हगूर एज द टायम कम बाय वेन द मॉडर्न thing got very famous, then the people perception got changes. They thought that Indian food is not only spicy or this thing, but it has very good taste. It can be made less oily, less spicy, all this thing. सो हांगसर कडेन तुमी ह्या परत ಸ್ವಲ್ಪ ऑल्ट्रेशन्स कोरू प्रेजेंटेशन लायक कोरू थंयची फूड स्टँडर्ड्साक हाणू फूड तुमी आतां इंडियन फूड प्रेजेंट केलेला विंगड विंगड जनाक विंगड विंगड गांवांतू सो तांगेल फीडबॅक कशें आशिल्लो आसता तुमकां कसो पुरो फीडबॅक मेळ्ळा हांगेल जनाला दोकून मोस्ट ऑफ द टाइम्स आम्ही चांगची आणि आम्ही अशी आहे की आम्ही सेलिब्रिटीजाक पर्यंत सर्व केलेलं आसा जशी हांव जेन्ना काम करता आशिल्लो म्हज्या रेस्टॉरंटांतू रॉजर फेडरर आयिल्लो आसा बाकी इंडियन बॉलिवूड सेलिब्रिटीज आणि तांणी आयिल्ले आसाची तर इट वॉज ऑलवेज अ प्लेजर हॅव्हिंग देम आणि देर वर ऑलवेज अ गुड फीडबॅक फ्रॉम ऑल ऑफ देम ओके आतां तुमगेले करंट रेस्टॉरंट पंजाब ग्रिल थायलँडांत आसा खंयच्याक मिशलिन प्लेट मेळ्ळेलो अवॉर्ड मेळ्ळेलो आसा सो रेकग्निशन लायक मेळ्ळा आनी ह्या रेस्टॉरंट इन्क्युबेट जावन स्टार्ट जावन सेटअप करच्याक तुमगेल मेजर रोल आसा म्हूण सांगता तुमी हांगा एक्झिक्युटीव शेफ जावन आसा ती सो हाजे विशय तुमी सांगता कसना म्हळ्यार ह्या रेस्टॉरंटाक मस्त नांव मेळ्ळेलें आसा सो हाजे विशय एक ಸ್ವಲ್ಪ सांगेत आमकां वय आम्ही म्हळ्यार 2015 स्टार्ट केलेले हांगा थंय दुखून येवन मागीर रेस्टॉरंट सेटअप मेन्यू डेव्हलपिंग तेन्ना मागीर हांगाचे जे इन हाव थायलँडात त्या टायमार खंयचे रेस्टॉरंट आशिल्ले ताजे सर्वे करून थंय कसो तांणी दितांची हांगाचे थाय जनाक कसो फूड दणी हें जाता कशी इंडियन फूड जावका तांकां त्या कडेन करून तशी हेजे वयल्यान पुरो मेन्यू आनी डेव्हलप करून अकॉर्डिंग टू युअर लोकल टेस्ट अँड देन ऑब्वियसली थायलँड आमी म्हणटाना म्हण येता की हें एक टुरिस्ट डेस्टिनेशन हांगा युरोपा दुखून युएसआ दुखून अदर ऑस्ट्रेलिया न्यूझीलँड इवन इंडियन्स येतांची हांगा भोंवच्याक एज अ टू सेलिब्रेट देयर वेकेशन्स अँड ऑल दिस थिंग तेन्ना तांगेले अकॉर्डिंग टेस्ट आनी हें तें करून तशी आमी एक मेन्यू डेव्हलप करून ताज्या मागीर हाय स्टँडर्ड्स सेट करून ते आमी स्टँडर्ड्स आजीके मेंटेन केले निमित्त आमी विंगड अवॉर्ड्स आनी मेळ्ळेले आसा आनी आतां रिसेंटली फॉर लास्ट 3 years we have been recommended and been given awarded as a Michelin plate restaurant. ओके ह्या तुमगेल वन ऑफ द मेजर अचिवमेंट्स वय बट हाजे काही फेदर ऑन द कॅप तुमकां आशिल्ले तुमकां तें टायटल मेळ्ळेलें आयर्न शेफ ऑफ थायलँड सो जापनीज सिरीजांतू तुमी फर्स्ट इंडियन म्हूण सांगेत हें टायटल विन जालेलें सो हाजे विशय आमकां चिके विवरण दिवेत वय ऍक्च्युली त्यांनी ते जॅपनीज सिरीसाचे थायलँडांतू त्यांनी कॉपीराईट घेवन त्यांनी ते प्रोग्राम करतांची हांगाचे एक लोकल चॅनलार ते प्रोग्राम येता तर थंय तांगेले नॉमिनेटेड आयरन शेफ्स आसतांची आमी एज अ चॅलेंजर जावन वचून थंय तांकां चॅलेंज करतांची की हांव तुका चॅलेंज करता हांव विन जाव येता म्हणून अशी तर ताजे मागीर विंगड विंगड ताजे एक तांणी ते इंग्रेडियंट्स दितांची ते टायम लिमीट आसता ते टायम लिमिटार आमी ते तितले आयटम्स करता ताजे हें करता ते बी ड्युरिंग ऑन द प्रेजेंटेशन ताजे ते फूड क्वॉलिटी फूड टेस्ट ताजे वयल्यान तांणी स्कोर आनी कोर न्हू ताजे मागीर तांणी आमकां ते अवॉर्ड टायटल करतांची आनी डिसायड करतांची की आयरन शेफ जिंकलो की चॅलेंजर शेफ जिंकलो अँड इट वॉज अ प्रिविलेज मिगेले हें अशें निमित्त की दॅट वॉज द फर्स्ट टायम इन 2018 फर्स्ट इंडियन शेफ हू चॅलेंज द आयरन शेफ वन द आयरन शेफ थायलँड अँड आय वॉज अवॉर्डेड दॅट एज अ आयरन शेफ थायलँड दॅट टायम सो तुम्ही चॅलेंज केलेलं म्हळ्यार कसं एक क्लिनरी चॅलेंज दिलेली की कशी तर व्हॉट वॉज द ब्रेक थ्रू ओके ऍक्च्युली ते शोचे फॉर्मॅट आसता ऍक्च्युली त्यांनी ते आमकां एक इंग्रेडियंट दितांची की त्या इंग्रेडियंटा वयली तुमी लायक यू हॅव टू मेक 5 डिफरंट डिशेस करता आणि लास्ट इंग्रेडियंट इज अ सरप्रायज इंग्रेडियंट की ते कसं नाही सरप्रायज आसा आणि त्या वयल्यान ते फिफ्थ डिश करून तुमी अशी 5-6 डिशेस दिवका तुमी आणि त्या मागीर थंय तांगेले जजेस आसतांची तांणी ते टेस्ट करून विदीन अ सर्टन टायम लिमीट ऑफ 1 hour ते करून तुमी तांणी ते टेस्ट करून ताजे वयल्यान मागीर तांणी ते डिसायड करतांचे ओके
सो मस्त चॅलेंजिंग आशिल म्हूण लेगीत मस्त कॉम्पिटिटीव आस म्हूण लेगीत कसं म्हणल्यार एक्चुअली आमगेले साऊथ एशियन फूड म्हणटाना जी पॅन एशियन क्विझिन्साची मस्त वेरायटी आसता कितकंच झाड पाल्लो परा घालन करतना आमगेले इंडियन क्विझिन्स कांय उण ना म्हणत आमची गेल्यांतूची मस्त नमुनवार रांदपाचे रिती आसा सो असल हांतू तुमगेले कसं एक मेमोरेबल मोमेंट द मोस्ट चॅलेंजिंग मोमेंट म्हूण आशिल म्हूण एक सांगीत आसता की मेमोरेबल मोमेंट म्हळ्यार तेंची की आयरन शेफ थायलंड मेळ्ळेले ताचे मागीर आमगेले रेस्टॉरंटाक जेव्हा म्हाका मिशलीन मेळ्ळेले दॅट वॉज माय मेमोरेबल मोमेंट म्हणून येता चॅलेंजिंग मोमेंट्स डे टू डे लायफान तूं सुमार आसता जी मागीर ऑब्वियसली वी आर आमी कस्टमर सर्वीस इंडस्ट्री म्हणून येता तर ताजे भितर गेस्ट कंप्लेंट्स आसताची कोणाक टेस्ट तर ते सुमार चॅलेंजिंग आसतात बट ते डेली आमी हे करून ते एज अ एक्सपिरियन्स हे करून ताजे डेव्हलप करता आसताची so that we can reduce all those things. सो हें आयकून आमकां भारी खुशी जाता आसा मस्त गर्व फील जाता आसा आमची गेल हांवें कुंदापुरा देखून आशिल्ले आमगेलेची समाज बांदव थंय विदेशांत इतलायक नांव घेतील आसा तशीची इतलायक काम करून आसा ती आनी आमगेले भारताचे नमुनवार रांदप पॉप्युलर करून आसा ती सो तशीची तुमगेल फॅमिली आतां थंय सेटल जावन आसा ती सो कोण आसा तुमगेल फॅमिलींत म्हणून आमकां सांगेत वा मिगेल फॅमिलीन तू मिगेल आनू अम्मा अन्नाल नाव श्रीधर रामकृष्ण भट्ट कुंदापुरा दुकुन अम्मा भारती भट्ट मिगेल बायल लक्ष्मी भट्ट आणि धुव मिहिका भट्ट म्हणून आम्ही 5 जण हांगा आसाची तशीच हांव तुमकां एक क्लिशे क्वेश्चन निमगू का म्हणून लेखता आसा सो ते क्वेश्चन कसं म्हळ्यार घरांत तूं रांदपाचे बायलेल हातान तुज्या अम्माल हातान तुमगेल घरांत परिस्थिती कशी आसा आमगे घरांत थोड्यान सेम परिस्थिती अम्मा आणि बायल तांणी दोगांय जण रांदप करताची हांव किचनांत वचना चड केन्ना स्पेशल ओकेजन कसं आस म्हण जाल्यार तेदान वचून कसं हे करूं येता जाल्यार बाकी डेली बेसीस अम्मा आणि बायलेल हातांतूची ते किचन दिल्लेलें आसा आणि मिगेलान तू एक आमी ते क्वालिटी सुरवे दुखून डेव्हलप केलेले आसा की किचन मागीर फुडा बद्दल हांव खाली जेन्ना रेस्टॉरंटान तूं आसतना मात हें करता एज आय कम आउट ऑफ द हॉटेल आय एम एज अ नॉर्मल पर्सन एंड इवन इन द होम वेन आय कम आय ट्रीट माय सेल्फ एज अ नॉर्मल पर्सन सो वॉट एवर म्हाका अम्मा जेव्हा बायल खावचे दिता ते हांव आरामात खाता काय प्रॉब्लेम ना आनी तांतूक असं हांव हें काणा नुक्स काणा सो तशीची तुम्ही इतली रुची रांदप कोर जनाक वाडता आसा ती थंय आनी नमुनवार कॉम्पिटिशन्सांत तूं जो ह्या एस्पेशली ह्या जॅपनीज सिरिजान तुमी नांव घेतिल्लें आसा बट तुमगेले दी एग्जिक्युटीव शेफ भारत भट तुमगेल फेवरेट फूड कसं नाही मिगेल फेवरेट फूड हांव म्हणटा इंडियनाची आणि तांतू आमची गेलेली डिश वय चांग आसा वय एक पर्टिक्युलर डिश नेम करचा सांगता हांव तुमकां अशी डिश म्हणून कशी काय जायना मारी देर आर टू मेनी थिंग्स एक्चुअली ओके सो आमची गेल रांदप ताजे विशय तुमगेल कसं आलोचना ताजे विशय आम्ही एज इन आम्ही काय सांगचे जायना कसं की दॅट इज लाईक ते अम्मान आणि आमकां सान दुखून ते खावयलेले आसा ते it is rather than a food I would say there is a lot of love affection that they put when they give it to us so it has a different taste altogether so आमची गेले रांदपा बद्दल म्हाका तितले काय येना and it's a nice because that is what our culture is and तांतुलेंच आमी व्हड जाल्लेले आसाची वय खंडित बट त्यावेळी एक तितले कितले की रीती आसा नमुनवार वेरायटीज आसा सो ताका एक विंगडाची सेगमेंट म्हूण लेखून घेवेत सो तशीच आतां तुमी सांगिल्ले प्रकार थंय तुमी आतां सेटल जावन आसा थंय तुमगेले रेस्टॉरंट आनी पुरो आतां लायक रितीर चलता आसा सो तुमगेले फ्युचर प्लॅन्स कसन म्हूण सांगेत वा फ्युचर प्लॅन्स म्हळ्यार आमी हांगा एज अ कंपनी आमी हांगा डेव्हलप करता आसाची डायवर्सिफाय करचे पळयता आसाची वी आर लुकिंग इनटू आमी चड आनी 2-3 रेस्टॉरंट्स ओपन करचे पळयता आसाची विंगड कसं की थायलंड म्हळ्यार बँकॉक इज अ कॅपिटल बट देन वी हॅव डिफरंट अदर स्टेट्स म्हूण येता तर थंय वचून आमी आनी रेस्टॉरंट्स ओपन करचे तर ते आमी ते एक हें म्हूण येता आमगेले फ्युचर प्लॅन्स सो तशीची तुमी तात्तावेळी हांगा देश येता आसता ती
बॉम्बेन तू चवथी तुमी मिस करना ती कुंदापुरा तेर तुमी मिस करना ती म्हूण तुमी सांगिला आसा फुडें सो हाजे विशयी आमकां सांगतात वा तुमगेल कशी तेक तुमी रूट्स मेंटेन कोन्न दवरला तुमी थंय आसा ती तुमगेल बिझी स्केड्यूल आसता तितले चॅलेंजीस आसता ती तुमगेल रिक्वायरमेंट आसता ह्या फिल्डान तू जलारी तुमी ह्या फेस्टिवल्स आमगेल एक संस्कृती म्हूण सांगता तुमी चुक्कन अशें प्रति वर्स तुमी येवचे आसा सो हाजे विशयी आमकां ಸ್ವಲ್ಪ सांगता वा पळय मेरी आतां मेरी सांग देखून आमी बॉम्बेन तू होट जाल्ले निमित्ताणी अन्नू मिगेला श्रीधर भट्ट ते हंतू जीएसबी सेवा मंडळ गणपती दुखून सा मेरी तांणी वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स आशिल्लींची तर थंय आमी सांग दुखून तागेलो टू वचून ते बिकम लायक अ ट्रेडिशन जाल्लेलें आसा ताचे खातीर मेरी आमी खंय वरीन असल्यारी आमकां ते एक हें दिसता की बाबा हा 5 दिवस थंय वचुकाची एज इन सेन्स थंय वचून सेव करका खंयचेय सेवा आसा एक्चुअली आमी चप्पल स्टँड हांव एज अ वॉलंटियर जावन आमी चप्पल स्टँड पर्सनल बिलोंगींग पळय तांची तर तशी हे करून आमी जाल्लेले आसा आनी तशीची मागीर आमगेले देवस्थान पेटे वेंकटरमण देवस्थान कुंदापुरा ते आमगेले देवस्थान आसून थंय तेराक आमगेल्या फॅमिली सकड मेळटांची ताजे तांगेलो ते वर्सा एक फावटी मेळचे तांगेले एक हें आसता आनी ताजे मागीर ते देवाले आशिर्वाद हें करचे खातीर आमी ते एवरी इयर ते एक मिस करना हें आयकून भारी खोशी जाता सर विदेशांत आसूनय तुमी तुमगेल संस्कृती व्हरून घेतलेले आसा तुमकां तें एक अटॅचमेंट आसा आनी प्रति वर्स तुमी चुक्कन अशें हे 2 परबेकय तुमी येता ती सो तें आयकून भारी खोशी जाता सर तशीच तुमी आतां विंगड गांवां चमकलेलें आसा हें एक फील्ड मस्त चॅलेंजींग म्हणून सांगता सो तशी तुमकां मस्तो कल्चरल डिफरन्स आसा कल्चरल चॅलेंज आसा सोशल डिफरन्स आसा सोशल चॅलेंज आसा एक्सेप्टन्स इश्यूज तुमी मस्तो फेस कोरनासचे पुरो इवन थायलँडान तुमी फेस कोरनासचे पुरो आनी त्या तुमी बॅटल करून तुमी वयर आयिल्ले आसा सो हाजे विशय हाजे बग्गे तुमी आमगेल हांगाचे जनरेशनाक हांगा जनाक कसन सांगच्याक इश्ट करता ती म्हणा आतां हांगा सायन्स आसो इंजिनियरींग आसो नमुनवार फिल्ड्स ओपन जाले ती जाल्यार केलो जनाक ह्या फिल्ड मुखार येवच्याक चिकेची भंय आसता भायर ऑपॉर्च्युनिटीज कशें आसा म्हणून गोतना आमगेल देशांत टुरिजमाक मस्त ऑपॉर्च्युनिटीज आसा हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्रीक मस्त ऑपॉर्च्युनिटीज आसा बट भायर येवच्याक आलोचन करता ती विंगड तांकां चॅलेंज अशें दिसता सो हाजे बग्गे आमगेल जनाक तुमी कसन सांगचे इश्ट करतात सांगचे म्हळ्यार पळय एट द एंड ऑफ द डे सेलिब्रेशन्स हे केदने बंद जायनाले ताजे खातीर पळय कोणाक एज इन टू जस्ट टू रिलॅक्स इन लायफ जनाक भायर वचुकाची वेकेशन हॉलिडेज करपाची तांकां भायर वचून जेवपाची सो दीस इंडस्ट्री विल नेवर क्लोज देर माइट बी अप्स एंड डाउन्स आसताची ह्या इंडस्ट्रींतून जाल्यार ही इंडस्ट्री केन्ना बंद जायना तर ताचे खातीर इट्स अ गुड इंडस्ट्री टू स्टार्ट एज अ करियर एंड देन ऑब्वियसली कुकिंग एज अ करियर वरेन स्टार्ट डेवलप बट द ओनली थिंग इज लायक की तुमकां इंटरेस्ट आसूं का ह्या हाजे भितर यू कांट जस्ट टेक दिस एज वन ऑफ द थिंग यू स्टडी एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग इट डजंट वर्क दॅट वे तुमकां एज इन कुकिंग आमचो जर तुम्ही आमचो विंगड F&B सर्वीस आसा आतां सर्वीस आमचो विंगड बेवरेजेसाचें नॉलेज आनी आसा तर त्या सकट तुमकां इंटरेस्ट आसा म्हणून जाल्यार मानता तुमी हें करियर एज इन स्टार्ट करून न्हू आनी हाजी भितर स्काय इज द लिमिट म्हळ्यार तुमकां ऑपॉर्च्युनिटी सुमार आसा whether it may be abroad, whether it may be India, there are too many opportunities currently. तुम्ही सांगिल्ले प्रेरणा मस्त जन घेता ती म्हणून हांव लेखून घेता सर तशीच तुमगेल्या हेक्टीक स्केड्युला मध्येन तुमी आमगेल खातीर टायम कोरून आमगेल यूथ ऑफ GSBचे शोन तूं आयलाक तुमकां मस्त धन्यवाद करता सर आनी तशीच मस्त गर्व आमकां की आमगेलेच समाज बांधव विदेशांत लायक नांव घेवन लायक काम करून आशिल्लो आसा म्हणून तशी तुमकां मुखार सुनके ऑल द बेस्ट सांगता तुमकां आमगेल शोन आयले खातीर मस्त धन्यवाद सांगता सर Okay, धन्यवाद. Thank you. And it was a pleasure. Thank you so much. So तशीच आयचे शोन तुम्ही उरलेले आमगेल ओटाशिल्ले आयचे आमगेल स्पेशल गेस्ट भारत भट थायलँड आदोकून एक्झिक्युटिव्ह शेफ जावन आसा ती मिशलिन स्टार रेस्टॉरंटांतू पंजाब ग्रिल सो आमगेले
आमगेले जन थंयत लायक नाव घेवन येयला सो ह्या तुमकां प्रेरणा म्हूण लेखता तशीची आमगेर शोन तू तुमकां फीचर जावका तुमगेर कोणी फ्रेंड्स नेबर्स विदेशांत आसा ती लायक काम करून आसा ती आमकां आनी प्रेरणा मेळटा म्हूण आसल्यार तुमी आमकां कॉन्टॅक्ट करता तशीच आमगेर शोन आमी गॅरंटी तांगे लागीं उलयता ती सांगताची वारलेल नेक्स्ट विकान तू मेळया आमी तेदोल ते नमस्कार.